नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो। बफर झोनातल्यो खणी टप्प्याटप्प्यान बंद करपाक सुप्रीम कोर्टाचो आक्षेप। केशीच्या निर्णया उपरांत ताकतिकेन ह्यो खणी बंद करूंक लायतले, कोर्टाचे स्पष्ट संकेत। रक्तचरित्र स्कॅमान जीएमसीचो स्टाफ आनी एजंटांक क्लीन चीट। एक्सपोजे उपरांत टेस्टी कशो वाडल्यो हाचेर अहवालान उतर ना। अहवाल म्हणटात चोरी जाल्या, मात कोण चोर न्हय। राजभास कायद्याक सरकारान हात घाल्यार खपोवन घेवचे नात। कोंकणी कृती समितीची शिडकावणी। माध्यम प्रश्न तडीक लावन नोव्हेंबर मेरेन मुजत। हैदराबाद लग्नाच्या बसीक गुजो लागून 44 जाण आगताक गेले। ओव्हरटेक करतना बसीन दिलो साकवाक धपको। डिझेलाच्या टाकयेचो स्फोट, बसीचो गोवर। रणजीत सचिन तेंडुलकरान मुंबई जिखयली। देशी क्रिकेटीन 81 सेंचुरी आणि 115 हाफ सेंचुरी मारून सचिन रणजीतल्यान रिटायर। खबर विस्तारान। बफर झोनातल्यो खणी टप्प्याटप्प्यान न्ही, एकाच बरोबर काडच्यो पडटल्यो असो संकेत सुप्रीम कोर्टान गोंयांक दिला। बफर झोन 1 किलोमीटराचो आसचो हो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान मानून घेतला। बुधवारा पर्यावरण मंत्रालयान आर्ग्युमेंट सुरू केलो। ईएससीचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टा मुखार पावला। बफर झोना वयल्यान खंडपीठान गोंयची बरीच खरडपट्टी काडल्या। सुप्रीम कोर्ट बिरेस्तार मेरेन आर्ग्युमेंट आयकून निकाल नोव्हेंबरान राखून दवरपाची तयारी केल्या। गोयचे मायनिंग केशीचेर हे सप्तकात दुसरे दिसाची सुनावणी बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुरू जाली। बुधवारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान आर्ग्युमेंट सुरू केलो। ईएससीचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टा मुखार पावला। बफर झोनाचेर सुप्रीम कोर्टान गोंय आणि केंद्र सरकाराची बरीच खरडपट्टी काडल्या। बफर झोनातल्यो खणी टप्प्याटप्प्यान बंद करप परवाडपाचे ना अशें कोर्टान स्पश्ट केला। कितें ते एका बरोबर करचे पडटले अशे संकेत दिल्यात। आज आणि फाल्यां कोर्ट पर्यावरण मंत्रालय, याचिकादार गोवा फाउंडेशन आणि गोंय सरकाराची बाजू आयकून घेतले। हे सप्तक गोयचे मायनिंगा खातीर निर्णायक। सुप्रीम कोर्ट ह्या सप्तकात आर्ग्युमेंट आयकून घेवन आदेश चड करून नोव्हेंबरात राखून दवरपाची शक्यता आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। जीएमसीन चलपी ब्लड टेस्ट स्कॅमाचेर दोतोर प्रदीप नायकाच्या रिपोर्टान ब्लड सॅम्पलां एकठांय करपी एजंट आनी घोटाळ्यांत घुसपल्ल्या मेडिकल स्टाफाक क्लीन चीट दिल्या। रिपोर्टा प्रमाण कोणूच दोशी ना। प्रायव्हेट एजंट ब्लड टेस्टी खातीर सॅम्पलां एकठांय करून पेशंटांकडल्यान पयशे वसूल करता ही गजाल प्रुडंटान एक्सपोज केल्ली, ताचोय उल्लेख ना। एक्सपोजे उपरांत जीएमसीन वाडिल्ल्या ब्लड टेस्टींचोय तातूंत उल्लेख ना। चोरी जाल्या, मात कोणूच चोर न्हय असो हो अहवाल। जीएमसीन ब्लड टेस्ट स्कॅम ना। जीएमसीच्या वॉर्डांनी खंयचोच अनाधिकृत एजंट येवन प्रायव्हेट लॅबां खातीर ब्लड सॅम्पलां एकठांय करनाशिल्लो। स्कॅमान घुसपल्ल्या सगळ्यांक क्लीन चीट दिवपी ह्यो गजाली जीएमसीच्या अंतर्गत चौकशी रिपोर्टान आसात। हो अहवाल मंगळारा फायनल जालो। रिपोर्टान फक्त जीएमसी खातीर कांय सुचोवण्यो केल्यात। चौकशी करपी प्रभारी मेडिकल सुप्रिटेंडंट दोतोर प्रदीप नायक। Yeah, Dr. Pradeep Naik, who is the acting medical superintendent, he has prepared the report. Today he has submitted the report to me, and I have further submitted this report to the Public Health Department. Well, this is a confidential report, so I cannot tell you the details. Once we get the details from the directions from the government, we'll inform you. जीएमसीन चलपी स्कॅम एक्सपोज केले उपरांत जीएमसीच्या पॅथ लॅब, बायोकेमिस्ट्री लॅब आणि मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबांनी रक्ताची दिसपट्टी सॅम्पलां 20 ते 25% वाडली। स्टिंग ऑपरेशना उपरांत एएनए ही सगळ्यात म्हारग ब्लड टेस्टय जीएमसीन सुरू जाली। रिपोर्टान ताचो खंयच उल्लेख ना। रिपोर्टान मेडिकलाक केल्ल्यो कांय सुचोवण्यो पळयात। जीएमसीन शक्य नाशिल्ले टेस्टिंग खातीर प्रायव्हेट लॅबांतल्यान टेस्टी, प्रायव्हेट लॅबां थारोवपा खातीर टेंडरां काडची, ब्लड सॅम्पलां एकठांय करपा खातीर तज्ञांची नेमणूक करची, ब्लड सॅम्पलां एकठांय करतल्याक युनिफॉर्म आनी वळखपत्र दिवचें, खाजगी टेस्टिंग खातीर पेशंटाक सवलत दिवची।
वॉर्डा भायर प्रत्येक ब्लड टेस्टीचे दर लावचे. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. मराठी खातीर सरकार राजभास कायद्याक हात लायल्यार खोपून घेवचे नात अशी शिटकावणी कोंकणी कृती समितीन दिल्या. सरकारान नोव्हेंबर सोंपचे पयलीं माध्यम प्रस्न तडीक लायलो ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची तयारी समितीन केल्या. कोंकणीचे प्रस्न सरकारी पावड्यार तडीक लावपाक सगळ्यो कोंकणी संघटना एकठांय येवन ही समिती घडयल्या. रोमी लिपीक विरोध ना, मात लिपीच्या नांवान फूट नाका अशें समिती म्हणटा. गोंयांत मराठीक मेळपाक जाय ती सुवात मेळ्ळ्या अशें कोंकणी कृती समिती म्हणटा. मराठी राज्यभाशा आंदोलनाच्या मागणेचेर समितीन फोग काडलो. समिती म्हणटा हें चल्लां तें फक्त राजकारण. पळय, जें कितें सद्या मराठीक मेळ्ळा तें भरपूर मेळटा, गोंयांत मेळटा. राजभास कायद्यानूय मराठीक तो स्थान दिल्लो आसा. पूण राजभास कायद्याक जर हात लायलो आनी मराठी म्हणून राजभास म्हणून केली गोंयची जाल्यार आमी तें खपोवन घेवपा ना. राज्यभाशा आंदोलनाचे जे वांगडी पळय सगळ्यां भितर एक साम्य आसा. सगळे पडेल उमेदवार हांकां खंय तरी आपल्या राजकारणाची स्वप्नां पडपाक लागल्या, खंय तरी लोकसभा वेंचणूक येता. हे सगळ्यो गजाली पूर्व नियोजीत आशिल्ल्यो. हें कटकारस्थान रचिल्लें आनी हातून जे कोण जेन्युइनली रोमी मागताले ते हातून खंयच ना. आनी त्या खातीर ही जी फुटकी वाचंतरां आसा तांकां आमी शिटकावणी दिता खर उतरांनी की तुमची ही पिशेपणां आमी सोसून घेवचे ना. कोंकणी कृती समिती कोंकणीच्यो मागण्यो सरकारी पावंड्यार तडीक लावंक वावुरतली. माध्यम प्रश्नाचेर रस्त्यार देवपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. आनी तांच्यांनी ठरयलें सगळ्यो जाणां वेगवेगळें काम करचे पेक्षा एक अशी संस्था आसची जी सगळ्यांक रिप्रेझेंट करतली. नोव्हेंबराच्या पयलीं हे सल्लागार समितीन कांयच निर्णय दिवना, सरकारान कांय निर्णय दिवना जाल्यार आमचें आंदोलन आमी चालू करतले. जाय पडल्यार रस्त्यार येवपाची आमची ताक आसा. RTE कायद्यांत दिल्ल्या नेमा प्रमाण खाजगी शाळांक 25% जागा गरीब भुरग्यां खातीर राखून दवरूंक जाय. त्या खातीर गरीब भुरग्यांच्या नांवान इंग्लीश माध्यमीक मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाची गरज ना अशें समिती म्हणटा. जी बिगर अनुदान मुळाव्यो शाळा आसा तांकां एटलिस्ट 25% 25% एडमिशन सीट तांची आसा ती गरीब आनी डिसएडवांटेज भुरग्यां खातीर रिजर्व दवरप कंपल्सरी. फुकट मुळावें शिक्षण प्रोवायड करपाक जाय. लिपीच्या नांवान 2 पुरस्कार दिवपाच्या कला अकादमीच्या निर्णयाक समिती विरोध करता. त्या आदाराचेर 2 पुरस्कार जाहीर केल्या ताका आमचो विरोध आसा. आमी म्हणटा 5 पूण लिपीच्या आदाराचेर न्ही, क्वॉलिटीच्या आदाराचेर. सादो भुरगो जो रेग्युलर हितूंतल्यान आयला एडमिशन आनी एक कोण रिजर्वेशनान आयला तो म्हणटा की आपल्याकूय पयलो नंबर दिया तुमी कित्याक आपूण रिजर्वेशनाच्यान आयला. हें कशें शक्य आसा? येवनी पुस्तकां येवनी, बरी येवनी आनी बरे पुस्तकांक पुरस्कार दिवनी. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.